बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो वेलंकणी मायेच्या प्रतिष्ठापनेच्या फेस्ताच्या अर्घ बलिदानाक सर्वांक स्वागत. आज आमी त्रिदोडो संभ्रम ह्या पुणशेतान संभ्रमताव. मोरयेचें स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्रचो दीस आनी वेलंकणी भलायके मायेचें प्रतिष्ठापनेचें फेस्त. देवान मोरयेक ताच्या विशेष कृपेन पातकाताव निवारिलें. मोरी देवाच्या उतरा काळजावन जियेली. तिच्या सगळ्या जिवितान देवाचो मोग आनी दया तिणें अनुभव केलो. तोच अनुभव तिणें हेरां संगी वांटून घेतले. देवाच्या उतरा काळजावन जियेले वरवीं तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतले. फाटल्या 9 दिसांतावन मोरये माये मुखान जेजू लागीं सरया म्हणलो संदेश घेवन तिच्या जिणेचो आमी नियाळ केलो आनी तिची ससाय आमी मागली. वेलंकणी भलायके मायेच्या मजतीन आमकां साबार आशिर्वादां फावो जाल्यान त्या पासत आमी तिका अर्गां दिवया आनी तिच्या बरी भाग्यवन जिणी जियेव आनी एक दीस तिच्या सांगाता सर्गाचें सुख जोडूंक फावो जावं दी म्हूण मागया. आज आमच्या देशाचो स्वतंत्रचो दीस आसा सुंच्या संदर्भी आमचो राष्ट्र शांतीचें आनी मोगाचें केंद्र जावन विविध रितीच्या बंदडेन वळख जाल्ल्यांक कोरो सुटकेचो दीस फावो जावं दी म्हूण मागया आनी ह्या दिनवसनेच्या बलिदानान भक्तीपणी भाग घेवया. तर मोगाळ भावां भयणीनो, ह्या पवित्रतेन पावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. Krishna Kakutka
प्रार्थुया. सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, निष्कळंक अंकवार मरियेक तुझ्या पुताच्या मायेक कुडियत्म्या सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबानवेली. हे परी आख्या पवित्र सभेचो भरवसो तिचे सवें तुवें संपूर्णाक पावयलय. आमचें काळीज आनी मोन सदां सर्गींच्या सुखाचेर दवरून काल्तिकान आनी मोगान ह्या संवसारांत जियोवंक आनी शेकीं आमच्या मायेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवां सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताज्या सोल्याची पेट तांदून आसली दिश्टी पडली. तेदवां अंतराळी एक व्हड खुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवां अंतराळी आनेक खुणा दिश्टी पडली. एक महासरप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां, ताजे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेंत अंतराळा वयले नखेत्रांचो 3 वांटो ताणें मान जोडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये उजीर तो उबो रावलो. तिजे भुरगें भूंय पडलेल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होस्स तो लोंगडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्रा वयर राजवट चलोवंक नमलोलो. पूण जल्माल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताज्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्यान पळून धांवली. तेदवां सरकार वडयेक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताज्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर हें. रायाक मुझा हांव वंदिता, सोन्या सोमोक हांव सदां नियाळटा. रायाक मुझा हांव वंदिता, महानताची गीत संतोषान गायता. महानताची गीत संतोषान गायता. नाव ताची हांव गायता, मोगताचो हांव नियाळटा. नाव ताची हांव गायता, मोगताचो हांव नियाळटा. म्हजो सोम्याची व्हडवी
देवाक म्हज्या हांव अर्गां दिता व्हरतो ताचो मोग व्हरती ताची दया व्हरतो ताचो मोग व्हरती ताची दया सोम्याची गीत गायता गीताची हांव गाजयता सोम्याची गीत गायता गीताची हांव गाजयता मोमोजो सोम्याची उर्वी गायता देवा मोज्या तारोकांतय उल्हास पावता मोमोजो सोम्याची उर्वी गायता मोमोजो सोम्याची उर्वी गायता मोमोजो सोम्याची उर्वी गायता देवा मोज्या तारोकांतय उल्हास पावता मोमोजो सोम्याची उर्वी गायता मोमोजो सोम्याची उर्वी गायता. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आतां निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावल्ल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामीन जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणी येता. जशें आदाम थंय समेस्त मरतात तशें क्रिस्त थंय समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येणा वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या समेस्तांक उपरांत येतलो अंत जेदवां सर राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज्य ओपन दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतळाक घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयांतळाक घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर हें सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
त्यावेळी देवदूतान मरयेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक दावादवी केली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमनलेली तूं कितली बागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यांक ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटयल्यान. पदवेदारांक उंच्या आसनांतावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मरी सोडुणे 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचें उतर हें क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, फाटल्या 9 दिसांनी मरिये मायेक नोवेन करून आज तिची वडवीक गावच्याक आमी सर्व येद्या व्हडा संख्यान ह्या देव मंदिरांत जमा जाल्या. ती दोडो संभ्रम आज आमी आचरण करता. पयलें मरियेच्या सर्गीं घेण्याचें फेस्त. दुसरें स्थळीय मट्टार आमच्या भलायके मायेचे वेलंकनी मायेची फेस्त. आनी तिसरें आमच्या भारताक स्वतंत्र मेळिल्लो दिवस आज आमी आचरण करता. फेस्तां 3 पूण संदेश एकच जावन आसा आनी तो जावन आसा सुडका. पवित्र सभे सोवे मेळोन थोडो वेळ मरियेच्या सर्गीं घेण्याच्या फेस्ताचो नियाळ आज आमी सांगता करया. 1950 इसवी नोव्हेंबराची 1 तारीख सोमेस्त सांता भक्तांची परब. आनी ह्या फेस्ताच्या दिसा रोमांत जमलेल्या कार्दिनाल, बिस्पां, धार्मीक, याजक आनी हजारो बावार्थ्यां हुजीर पिवस 12व्या पाप साहेबान मरियेचें सर्गीं घेणें देवान उगडापें केल्लें बावार्थाचें सत म्हणून ह्या उतरांनी कळयलें. देवाचे पापा कतावेन मायेक
सदांच औंकवार मरयेक तिची संवसारी जिणी समतस देवान कुडी आत्म्या समेत सर्गींच्या वैभवाक उबारलें. सुरवेर तावनो बावाडती हें पेस्त जाना आसलें. 6व्या शतमाना काला तावनूच मरयेच्या सर्गीं घेण्याची परब लोक आचरण करीत आयिल्लो आनी 1950 इस्वेच्या नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर पाप साहेबान मरयेचें सर्गीं घेणें बावाडताचें सत म्हणून परगटलें. मरयेचें सर्गीं घेणें आमी समजय तर मरणा नंतर मनशांक कितें घडटा हें आमी समजोंक जाय. मरणाच्या वखदा आत्मो कुडीतावन मेकळो जाता. आत्मो देवाच्या सद्रे मुखार जडतेक उबो जाताना धुळींतावन आयिल्ली ती कूड परत धुळीक समान जाता. मनशाचें मरण ताची कूड धुळीक समान जावचें हो पातकाचो परिणाम जावन आसा. पूण जेजूतय अशें घडोवंक ना. मनशा कुळाच्या पातका खातीर मरणा पर्यंत तो खालतो जालो जाल्यार ताची कूड धुळीक समान जावंक ना. बागार तो पुनर्जीवन जालो. कुडी आनी आत्म्या समेत सर्गाक तो सोडून गेलो. जशें कुडीचें जिवनपण जेजूतें घडलें तशेंच निमाण्या जडतेच्या दिसा म्हजेतय आनी तुमचेतय तें घडतलें. आनी मरयेतय हेंच घडलें. तिची संवसारी जिणी काबार जातस देवान तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गींच्या वैभवाक उखलवेलें. अशें बापाची विसणार धूव पुताची आवय आनी पवित्र आत्म्याची पतीन आज सर्गींच्या वैभवांत रिगली. जे वैभवाक देवाच्या कृपेन मरण पावलेले निमाण्या दिसाक राखून आसात गी तो वैभव मरयेक येदोळस फावो जाला. देवान मरयेक दिल्लें भोव उत्तीम देणें जावन आसा तिच्या देव मायपणाचें. आनी ह्या देण्या बराबर हेरी साबार देण्यांनी देवान तिका नेटयल्लें. पयलें जावन आसा तिचो पापा कतावेन गर्भी संभोव म्हळ्यार आदांच्या पातकाचें कत देवान मरयेक लागोंक सोडूंक ना. जे दैवीक जीव हांव आनी तुमी पवित्र स्नानांत स्विकार करता तो जीव मरयेक तिच्या आवयन गर्भ संभोवता आसतनाच मेळ्ळलो. आनी देखूनच तिका इसबी हाडलो देवदूत म्हणटा नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सोमी देव तुजे संगता आसा. तिचें सर्गीं देणें देवान तिका दिल्ल्या देण्यांचो मुकुट म्हणून आमी म्हणयेत. मरयेचें सर्गीं घेणें तिच्या भावार्थाचें विधेयपणाचें आनी मनशा कुळाच्या सडवणेंत तिणें वांटो घेतिल्ल्याचें इनाम म्हूण आमी सांगयेत. देवाक
तिणें कितेंच इन्कार केल्लें ना. बरी खबर तिका हाडून आयिल्ल्या वेळार तिणें दिल्ली जवाब, आपले हांव जावन आसा सोमयाची खलती चरणदासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं. हो जावन आसलो मरियेचो अखंड भावार्थ. देखून एलिझाबेथ तिका वाकानून म्हणटा, सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमंतेली तूं निजायकी कितली बागी. सांव पावलो फिलिप्पिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटा, जेजूचें पुनर्जिवनपण आनी स्वर्गारोहण देवान ताच्या विधेयपणाक दिल्लें इनाम. तेंच आस आमी म्हणयेत मरियेचें सर्गी घेणें आनी सर्गीच्या वैभवाक तिचें तें येणें तिका मेळिल्लें इनाम जावन आसा. मरियेचें सर्गी घेणें सगळ्या मनशा कुळाक एक वर्त्या संतोशाचें तशेंच बरवशाचें कारण जावन आसा. संतोशाचें कित्याक मनशा कुळा मदल्या एकलेक आज संपूर्ण सुटका मेळ्ळ्या. सर्व तरांच्या बांदपासांतलें सुटोन ती स्वतंत्र जाल्या. मनशा कुळाक ती एक अलंकार जावंक पावल्या. कशें पोरण्या सोल्ल्यांत जुडिता विशांत सांगलेलें गी, आज 300 उतरां मरिये मायेक आमी सरी करोन तिकाय म्हणयेत. तूं वैभव जेरुसलेमाचो, तूं संतोश इस्रायलाचो, तूं मान सगळ्या परजेचो. वय तिचें तें जें कितें आमी म्हळें ती जावन आसा बरवशाचें कारण. कित्याक कितें मरियेतय आज घडलां तें एक दीस आमचें तें घडटलें. ती जावन आसा आमच्या सोडवणेची जामिनी, ती जावन आसा प्रथम सोडवणेचें पोळो. जर तर आमी तिचे बरी भावार्थाची आनी विधेयपणाची जिणी जियों तर पातकाक पाट करून देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत आमची जिणी करसूं तर आमी तिचे बरी कुडी आत्म्या समेत उडतेल्या आनी सर्गींच्या वैभवांत रिकतेल्या. मरणा उपरांत मनशाक कितें घडटा? मरण मनशाचें अंतगी. मनीस फकत धुळो आनी माती मात्रगी. ह्या सर्व मुळाव्या सवालांक मरियेचें सर्गीं घेणें आज जवाब दिता. मरण मनशाचें अंत न्हय. मनीस फकत धुळो आनी माती मात्र न्हय. बगार देवान आमकां रचलां तर एका शेवटा खातीर, आनी तो शेवट जावन आसा हांवें आनी तुमी सगळ्यांनी सोमयाच्या त्या आनंदांत ताच्या त्या सर्गींच्या वैभवांत वांटो घेसय म्हणून. आमचे भितरली एकली मरी माय आज सर्गी राजांत आसा. जे खंय आमची आवय आसा थंयसर आमी तिच्या भुरग्यांनी आसोंक जाय न्हय गी. मोगाळ भावां भयणीनो, जर मरियेचें सर्गीं घेणें आमकां सुमेस्तांक एक बरवशाचें
किरण जावन आसा. मरियेच्या सर्गी घेण्याच्या ह्या परबे दिसा भारत देशान स्वतंत्र जोडीचे म्हणली देवाचीच खुशी जावन आसली. मरीज संपूर्ण स्वतंत्र व्यक्ती आनी ती जावन आसा आदर्श हर एका स्वतंत्र गांवाक. आज आमचो गांव परक्यांच्या गुलामपणांतावन सुटका जोडूंक पावला म्हळ्यार पावना. खरें स्वतंत्र तांतूं मात्र आटापून ना. बगार देशाच्या हर एका व्यक्तीन भारत देशाच्या हर एका प्रजेन सर्वाय रितीन हें स्वतंत्र भोगूंक जाय. जावं पुरो धार्मीक, जावं पुरो आर्थीक, जावं पुरो सामाजीक, जावं पुरो सांस्कृतीक. ह्या सर्वांनी जर तर आमी स्वतंत्र जाल्या तें जावन आसा खरें स्वतंत्र. आनी हें जावन आसलें सोंपोन आमकां स्वतंत्र लाभयल्ल्या आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांचें. तर आज मरियेच्या सर्गी घेण्याची परब आमी आचरण करता आसतना आमच्या देशा खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया. आयले वार पावसाने जाल्लो तो नश्ट आमी हर एकलो जाणाव. साबार जाणांनी आपलो जीव होगडायला. आस्त बदेक होगडायला. हजारांनी लोक आज निराश्रीत जाल्यात. तांचोय उगडास काडून तांचेय पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आनी अशें खरें स्वतंत्र मनशा कुळाक लाभयल्ली मरी आमकांय तें स्वतंत्र लाभोवन दी. आनी अशें ह्या संवसारांतल्या सर्व आडखळींचेर बादपासाचेर आमी जैत व्हरून एक दीस जंय आमची आवय आसा त्या सर्गींच्या बंदराक आमी पावोसें ती मरी माय आमचे पासत विनंती करूं. सत्मंता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो, अवकार मरियेंतान जल्मलो, पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, देव जावन आसा आमचो बाप. आमच्या भुरग्यांचो तो निरंतरी मोग करता. तर भुरग्या सारक्या त्या मोगान आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं, आमच्या पवित्र सभे पासत, राष्ट्रा पासत, पिरगस कुटुंबा पासत आनी तशेंच आमच्या गरजां पासत आतां आमी मागया. बापा, मोरयेन उर्बेन आनी मोगान तिचें मिसांव काम केल्ल्या परी आमची पोय सभा चलोवन व्हरच्या आत्मीक वडिलांनी तांचे मिसांव उर्बेन करूंक तुजो आदार तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे प्रार्थना आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी सतानितीच्या वाटेन राष्ट्र बांदून हाडूंक तशेंच दुबळ्या धाकट्यांचे उदरगते पासत वावरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे प्रार्थना आयक. मोरये मायेक पातकाच्या गुलामपणांतली राखून तुज्या पुता संगता जिवंतपणाचो आनंद फावो केलोय. आमी तिच्या भुरग्यांनी
सदांच तिची देख घेवन पाताक पयस कर बगेवन जिणे जेशें कर म्हण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. आमच्या युवजनां आनी भुरग्यांनी आपल्या वडिलांनी केल्लो त्याग आनी सॅक्रिफीस वळखून उपकारी मनान तांकां विधेय जावन तांच्या शिकपा आनी वावराद्वारे बरो फुडार बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. आज प्रधान याजक जावन अर्गम बलिदान भेटोवच्या आमच्या उठपी येसुच्या गोवळी बापाचेर तुजे बेसावंग घाल. निस्वार्थी मनोभावान येसुच्या उद्धारकते खातीर वाव दिता आसतना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बरोवन शांती समाधानाचे आनी मोगाचे देयसीस बांदून हाडूंक तुजी कृपा तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. ह्या पिरगजीच्या पिरगज याजकाक तुज्या कृपा बेसावांनी बर लोकांच्या आत्मीक बरेपणा खातीर कळमीत नासतना वावर दिवच्या तांकां सदांच बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हूण मागता. आमच्या भारत देशाचेर तुझे आशिर्वाद घाल. देशाचें रक्षण करच्या समेस्त सोदरांक तूं राख. सर नागरिकांक स्वतंत्रपणी जियोंक फावो कर. स्वता नितीचे वाडावळीचे आनी अभिवृद्धीचे वाटेन एक स्वतंत्र भारत निर्माण करूंक गरजेचो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्त आनी कुटुंबां सांगता मागणें कर आनी तेर्स कर. तुज्या उतरा प्रमाणे कुटुंब बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, बागेवंत देव मातेचें स्वर्गावरण संभ्रमण तुजी कनवळाय आस आमी मागता. आमच्या सर्गींच्या आवयच्या विनवणेन आमची सगळी मागणी, आमची तेसावां, आमच्यो गरजो तूं त्यो स्विकार कर. आमी सगळ्यांनी आमचें सर्गींचें पयन काबार करतस सर्गींच्या त्या वैभवाक पावसें कर. प्रत्येक तराने हांगासर जमलेल्या सुमेस्तां पासत आमी मागता. तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर तूं घाल. पावसा वरवीं कश्टांच्या सर भावां भयणींक तुका आमी समर्पिता. तांच्या कश्टांत तांकां गरजेचो आदार, हेरांतावन कुमोक लाभशी कर आनी तांचे कश्ट तूं हाळू कर. अशें आमी सुमेस्तांनी एक दीस सर्गी माये सोवें सर्गींच्या आनंदांत वांटो घेवचें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. उंडो आनी नगो
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदभेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाकरी मेळमेळ आमच्या नित्य कुसुच्या दवान सरीसकोर मानून घे. प्रेतीच्या बापा, तुवें बागेवंत आंवकवार मरयेक सर्गाक उबारून वेलाय देखून सगळ्या रसने बराबर हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. तिच्या विनवणेक कान दिवन ह्या बलिदाना वरवीं तुज्या पवित्रत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगूंक आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकां बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जिवंतपणाच्या मोहिमेक तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. व्हड दीस वो संतोशाचो ताच्या मायेच्या स्वर्गा वरान आसो. तो देसैबान एकलो सपूत तुजो तुजे संगतार असणार सर जिवासो. तुझ्या पवित्रत्म्याच्या उतरावरत्या अजापान मनशा सैमान पूत जावन आयलो. भाग्यवंत आंवकवार मरयेचो देखून देव मातेक तुवें कुसोंक सोडली नाय पोंडांत. भागारायच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबान वेली. महिमेन एक दीस संपून जातेली त्या तुज्या पवित्र सभेचो तिका केली अरम आनी परम उपकार. तुज्या वाटसुऱ्या परजेसो केली तिका तीर बरवोसो. केली बुजोवनेचो आमकां तारो. देखून वर्णो नजो तसल्या आनंदान मरयेचें स्तुतिगीत आमचेंच करून सर्गीच्या सरदुतां भक्तां सांगती
आनी सगळ्या तुज्या रसने बराबर तुज्या मोगाचे आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, सगळी तुजी रचना तुका वाखनता, कित्याक तुजे तोंड तुज्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्मेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तोंड अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुट परगटूया. बापा, आमचे सुरवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता.
जे बलियन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूंक आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या तिच्या पती भाग्यवंत जुजेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभावी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या त्या दायजान आमकां वांटो मेळोवंक तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी गेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परगीस संगती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुगे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवड्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मोतीन दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुझे सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां
तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिळी संवसाराचें पाप करता ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी.
प्रार्थुया. महिमेवान देवा आमच्या मोगाळ बापा, अवंक्वार मुरयेच्या कुशव्यांत जियोन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आणि पुनर्जिवंतपणाच्या महिमेक पुर्ती केली. तोच जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सतमंता. जावं तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवान पुनर्जिवंतपणाची खात्री हें देणें आमकां फावो कर. तुवें सर्गार उबारून व्हेल्ले आमच्या मायेचे विनोवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. तितोड्या संभ्रमाच्या ह्या सुवाळ्याचेर तुमकां सोमेस्तांक हांव वेलंकणी मायेच्या ह्या फेस्ताचे शुभाशय पठयतां. फाटल्या 9 दीस आनी कालचो फेस्ताचो दीस आनी आयचो फेस्ताचो दीस 11 दीस पर्यंत हजारो लोक ह्या पवित्र थळार जमलो. ही इगर्ज पावना जाली. 5 तारीख तावन भरलो लोक भायर पर्यंत आनी आज पर्यंत. देवाक जावं महिमा, मोरयेक जावं मान. खंडी जावन ही सुवात देवान विचून काडिल्ली म्हणच्याक कसलो सुद्दां पावना. इगर्ज जानेवारीच्या 6 तारखेर उक्तावण जाल्ल्यार तावन हरिहरीण येवचो लोक जात मत लेख भेदभाव नासतना येता तो लोक मोरये पांयान थळा देवाची काकुलत मागोवन सोडवण मागोवन येवचो लोक साक्ष. आनी प्रत्येक थरान 1,500 पर्यंत लोक दिसान दीस नोवेनाक आनी कालच्या दिसा फेस्ताच्या संभ्रमाक आनी आज खंडी जावन देवाची महिमा हांगासर दिसून येतात. मोरी आमचे संगत आसा म्हणल्यार कितें सुद्दां भावना. पोर जाल्लो तो पुरशांव हाका साक्ष आनी आयचें वर्तें वाचाप. वेदा रिपोर्टा प्रकार आज भिरांकूळ पावस आसलो. देवाच्या व्हडा काकृतीन आज आतां पर्यंत मोडी न्ही वोती न्ही मोदी आमी आसा. आज मोरयेन हात उबारला वयर मळबाक. हांगासर येवच्या भक्तिकांक कितेंय हरकत जायनाशें, आमच्या कार्याक कितेंय हरकत जायनाशें देवा बापान काकूळ दाखयल्या. मागीर आमी सगळ्या उत्तर भारतांत, केरळांत आनी कर्नाटकाच्या गडी भागांत, करावळीन, कश्टोंच्या हर एका लोकां पासून मोरी माई दाया दाखोवंक आपल्या पुता मारिफात. तुमकां समेस्तांक हांव ह्या पेस्ताचे शुभाशय पठयतां. आज मिसाचें बलिदान भेटयलां अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो. ह्या आमच्या DSCचे गवळी जावन हुद्दो घेवच्या पयलेंच हें येवचें तांच्या मनांत आसलें म्हणटना देवाचो अर्थ सकत आसा. हें ताणीच चिंतिल्लें सपान आज हांगासर ह्या इगर्जीन पयले फावटी हें मिसाचें बलिदान भेटयलां. आमचें तें हुस्को मोरये माई थंय आसलो तो अभिमान आनी भक्त इतर सगळ्या हजारो लोकांक हांगासर हाडूंक आदार जाला. तांचेर हांव देवाचे आशिर्वाद मागतां. मोरी माय सदांच तांकां राखो दी. तांची योजना फळां बरीत करूं दी. आमच्या DSCची सगळी बांदपाची योजना फळां बरी जावं दी. लोकांचो सहकार मेळों दी. तांणी केदळाय म्हणचे आसा मोरी माय आसा. तांचे प्रत्येक त्या हांव पासून आमी मागतां. तीच मोरी माय सदांच तांकां राखून सांबाळूं दी. ह्या DSCची तांणी घेतिल्ली सगळी योजना फळां बरी जावं दी म्हण मागून गवळी बापनो हांगासर हजर आसलेल्या समेस्त भक्तिकांच्या नांवी आमी तुमचो उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. वेलंकणी मायेच्या पेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. येदुळूस आयकल्ल्या प्रमाणे दीस वेता वेता मोरये मायेच्या पांयांतळी येवच्या लोकांचो संको सोडून आसा. जो कोण मोरये लागीं येता तिची ससाय मागता तो रित्या हातांनी केदेंकच फाटी वेसोना. तीच मोरी माय आपल्या पुता जेसू लागीं
आम्हा सुमेस्तां पासत विनंती करून दी आमची मागणी तेसावा ताका कान दिवन दी जे कितें आमकां गरज आसा तिच्या पुतालाकचें दराळ मापान मागून धाडून दी म्हूण हांव मागतां. आनी ह्या संदर्भार हांगासर फाटल्या वर्सांनी साहित्य अभिवृद्धी जाल्या तर फिरगज लोकांच्या सहकारान आनी तशेंच फिरगज याजक बाप आल्बनाच्या मुखेलपणाखाल तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आसतना फुडल्या दिसांनी हें केंद्र आनीक चड आनी चड लोकांक आपणातें आकर्शीत करून दी. मरये मरीपात जेजू ते लागीं सरोन दीत आनी जेजूक सोमी आनी सोडवणदार म्हूण वळखूंक पावोवन दी म्हूण हांव आशेतां. निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक उबी रावा. हात जोन तकली बगावन रावचें. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत अंकवार मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंकवार मरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान सांबाळून दवर. आज मरये मायेच्या सर्गी घेण्याची परब आमी संतोशान आचरण करीत आसा. पवित्र आत्मेच्या आनंदान तुमची काळसां बरो आनी आमच्या अंकवार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो. आनी सरपदभेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमचे सवें सदां रावो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमची असतात पातकी भुरग्यांची मागून
भक्ती मोगान सिदाव वात्रोन आमची भोव मोगाळ भुरग्यांक आमकां तूं सांबाळ गलबे जाव